बावपाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीवंत भावा भयणांनो, आयज जावन आसा क्रिस्त येणाचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार सेवा धर्माच्या वावराक भेटयला. दर एक सेवा धर्मीक वरोस देवान आमा मनशाच्या सोडवणे पासत केल्या. अजापाचो उगडास हाडटा आनी सेवा धर्मांत परगट जातल्या देवाचें उतर आमचें जिवीत नवसरून सोडवंडाराच्या येण्याक पुर्तेपणीन तयार आसूंक उजवाड दिता. ताच्यो वाटो नीट करात. हो आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनान दवरून सोम्याक घेवंक ताची वाट तयार करूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत देवा लागीं विस्वासान मागुया. बाबा भयणीनो, आमी आदवेंताच्या काळांत आसा आनी हो काळ कुरबेचो काळ. सगळे मार्ग नीट करूंक आनी ह्या नीट मार्गार आमची पावलां आसूंक आयज प्रवाद्याचो उलो सेवा धर्मांत आमकां होच उलो. ह्या जेजूच्या येण्याक आमी तयार जातना जें कितें आमच्या जिवितांत वायट आसा तें सोडूंक आनी तें रिकामी जातूच बरेपणान भरूंक आमकां आदारण करपा हे मिसाचे भेटेंत आमी ही तयारी करतना मागुया. आनी आमी चुकल्या देखून देवाचें एकामेकाचें भक्षणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सगळ्या देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट आदारून दवरपाचे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांगवार न्हये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपुदिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सासणाच्या आनी काकूत सरा देवा, तुज्या पुताक आमी दावी दावी मेळूंक वेता. संवसारीक कन्यो आमचे वाटेर आडखोड जायना जावच्याक सर्गीचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे पोरी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात, म्हणटा तुमचो देव. जेरुजाल्याच्या काळजा कडेन उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात, तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें. सगल्या तिच्या खोटेपणांक सर्वेस्पराची हातांतली दुपेट कास्ट तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता, अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग तयार करून दवरात.
सोगली फालकी भरून येवं दी. दोर एक पोरवोच आनी दोंगर कातरून सकल पडून दी. सोगली उंच कोडपां सोपाट जमीन जावं दी. आनी सगल्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्या मनशाकुळाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचेर तेंचेर चडून वच. जेरुसल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या थाळ्यान बोब मार. भिरांते बिणे बोब मार. जुदाच्या नोगरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय, सर्वेस्पोर आपले पदवेन येता. आपल्या बळान सोगलें तो आपल्या ताब्यांत कोत्ता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सगळी चिनी ताचे फुड्यान वेता. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उखलता. तांकां आपले खांकेत मारून व्हरता आनी पोरां काडटल्यांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता तें चीट दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती कोत्तल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वसताली. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेंत घेतात. विस्वाशीपण भुमेंतले उपजतले आनी स्वर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. भाग्योन पेद्रूचे दुसरे चिटीवेले वाचो. भोव मोगाच्या भाव भयणानो, ही एक वोस तुमी कधीच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो कालाव करता म्हूण सांगीत, पूण सर्वेस्पोर आपणे पासायला ते पाळूंक काल करिना. तो तुमकां सोंसणिकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेच निसणटोन ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदललोली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो
त्या दिसा मळब गणगणान नाच जातोले. सृश्टीची दातू उज्यान कोडोन वेतोले. प्रितुमेचो आनी तातून आसलोल्या सोगोटाचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मळब आकटें जावन नाच जातोले आनी सृश्टीचे दातू लासून कोट्टोले, तो देवाचो दीस बेगीन पावो म्हूण आशेन रावात. आनी सोगले हे भाशेन सोंपतले म्हणटूच तुमचें जिवीत पातकावीन आनी भोक्तिवंत जावंक जाय, आनी नव्या मळबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता. कित्याक अशें देवान आमकां भास दिल्या. तुंय प्रमाणीकपण वचतलें. देखून भोव प्रितीच्या भावां भयणांनो, ते म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक ताकता तितले उमेदीन, निश्कळणपणान आनी गुन्यांवा विणी जिवूंक वावरात. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. Soy, 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 sabes fora. Soy, 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 sabes fora. Soy, sabes fora. Soy, sabes fora. Soy, sabes fora. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्या मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतले. Soy, 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 sabes fora. Soy, 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 sabes fora. Soy, sabes fora. Soy, sabes fora. Soy, sabes fora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सुरू जाता अशें इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो अरण्यांत आटोतल्याचो ताळो, सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात. तोरपातकांचे बोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदलचें स्नान परगटून आयलोलो जो हांव अरण्यांत दिश्टी पडलो. आख्खो जुद्याचो प्रांत आनी जेरुजाल्याचो सगलो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपली पातकां सांगून जॉर्दान नदींत ताच्या हातांतलें तें स्नान घेतालो. जुवांव उंटाचे लोवळेचे आंगावलेक न्हेसतालो आनी तोळ आनी रानवटी मोव खावन जियेतालो. भाशण करतना ताणें म्हळें, म्हजे फाटल्यान म्हजेवून बोलवंत एकलो येता. सरपट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणे तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आमच्या इंडियेच्या नॉर्थ इस्ट ह्या गांवांनी, मेघालया, नागालँड त्या गांवांनी कांय वर्सां फाटीं रस्ते नासले.
वो रस्ते असलेय जाल्यार मातयेचे रस्ते, फातरांचे रस्ते, दोंगरांचे गांव ते. आनी थंय पावस पडल्या उपरांत उदीक करून असले ते रस्ते सारकेच कबार जाताले. पावस सोंपल्या उपरांत थंयसरलो डेप्युटी कमिशनर वचूंक प्रयत्न करतालो आनी लोकांची कंप्लेनां, लोकांची कितें आडकोडी आसा जाल्यार त्यो समजून हे रस्ते परत करूंक आनी तांकां फावो तें रेशन आनी दुसरें दिवंक ते वावुरताले. आनी असो हो डेप्युटी कमिशनर हो गव्हर्मेंट ऑफिसर येवचे आदीं तांचो गांवचो वडील, जे भशेन आमचे सरपंच आसता तांचो हेडमॅन म्हणटा ते, हो हेडमॅन दोंगरांचेर वचून व्हडल्यान गांवच्या लोकांक सांगतालो की ऑफिसर येवचो आसा, म्हणटच जे रस्ते आमचे जाचेर लँडस्लायड जालेले आसा, माती पडलेली आसा, फातर आसा, ते कुशीन करून ताका वाट करात. आनी हो हेडमॅन वयर रावन दोंगरार आपल्या गांवांक फोर्सान सांगतालो. तेच भशेन दुसरे गांव आनी हे भशेन एक रस्तो सावन दुसऱ्या गांवांत हो रस्तो तयार जातालो. भाव भयणीनो, असलीच गोत आयज आमी पयल्या वाचपांत, दुसऱ्या वाचपांत आनी तिसऱ्याय वाचपांत आयकल्या. ते एक जाण मॅसेंजर इजायस, जॉन बातिस्ट, बागेन पेद्रू. हे तिगूय जाण मॅसेंजर असलोच संदेश दिता. इजायस प्रवादी म्हणटा, ओरड्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओरड्यांतल्यान देवाक एक नीट राज मार्ग, हायवे करून दवरात. सगळीं फालकीं भरून येवं दी. दर्येक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकला पडले. जुदेवांक बाबिलोनियांत एक्झायल कशें करून ताका थंय व्हेल्ले आनी तांचे गांव गोर पालेस्तिनाक, बाबिलोनाक सावन पालेस्तिनाक वचूंक सुमार 100 किलोमिटराची वाट. आनी हे एक्झायल हे गुलामपणांत आसतना जुदेवांक तितलें सोंपें जावचें नासलें ही वाट तयार करूंक, हो रस्तो नीट करूंक बाबिलोनाक सावन पालेस्तिनाक. पूण भाव भयणीनो, इजायस प्रवादी म्हणटा हो मार्ग नीट करात. तो कोणाची खबर करतालो? कसल्या मार्गांची खबर करतालो? सगळीं फालकीं भरून हाडात. व्हड दोंगर आसा ते कातरून एक सारके करात. ह्या जिदेवा मदें गर्व वाडलेले, गर्वाचे दोंगर जालेले. हे गर्वाचे दोंगर कातरून सरळ नीट मार्ग करात म्हणटा. तांचे मदें फालकी आसली, व्हॅलीज, त्यो बोरात म्हणटा. कसली फालकी ती? त्या ह्या एक्झायल आसून थंय वनवाशी कशी आसली तेन्ना देवा चडशीं ती पयस गेलेली. एके भाशेन ही फालकी कशी काळजान जालेली. तांचे काळीज हो एक डेजर्ट कसो, ओरोणें कशें जालेलें. आनी थंय ही फालकी आसली. तो म्हणटा देवाचे कायदे परत पाळात आनी असली फालकी भरून काडात. गर्वाचे दोंगर मोडात आनी देवाचे कायदे चडशीं पयस गेले जाल्यार परत यात आनी ही फालकी असली भरून काडात म्हूण इजायस प्रवादी सांगता. बाबडीनो, आमकां शुभ वर्तमानांत असलोच जॉन बातिस्ताचो संदेश मेळटा. जॉन बातिस्ताचे संदेशानूय तो म्हणटा, मोजान ताच्या वाणाची वादी पर्यंत सोडूंक जायना. खालतीकायेचो मनीस, गोरवान बोल्लोलो न्हय. जेन्ना बाबडीनो जॉन बातिस्ट परगट्टालो, जेजूचे येण्याक तो तयार करतालो. आपली एकल्यान जिवीत बदलूंक, हो संदेश मानून घेवंक आनी जेजूचे येण्याक तयार जावंक मागतालो. होच संदेश आयज दर एकल्याक आमकांय. बागेन पेद्रूय फुडें बागेन पेद्रूनी चीट बरोवना जायत, ताचो डिसायपल ताणें बरयला जायत. कित्याक तेन्ना म्हटल्यार ही 40 वर्सां उपरांत जेजू मेल्या उपरांत जी कोण क्रिस्तांव आसलीं तांकां चीट बरयलेली. तेन्ना बागेन पेद्रू मेल्लो. म्हणटच ताचो कोण डिसायपल आसलो ताणें घडये बरयलेलें. आनी हें बरयलेलें तातूंतय तो म्हणटा
देवाक काळ म्हणटा तो ना, 1 वर्स म्हणल्यार 1000 वर्सां म्हणून येता. सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. म्हणटच सर्वेस्परान कळाव केला जाल्यार, वगत केला जाल्यार आमचें सगळें दया दाखोवंक, आमचें सगळें पासियन्स दाखोवंक, ह्या खातीर म्हणटा. देवाक वेळ जाला म्हणून अशें न्हय. म्हणटच आमी तयार आसूंक सदांच तो आमच्या लागीं मागता. बाबडीनो, जें कितें इजायास प्रवाद्यान परगटलें तेंच जॉन बाप्तिस्तान परगटलें. इतलीं वर्सां आदीं इजायास प्रवाद्यान सांगलोलें, एकलो सोडवणदार येतलो, पातकांतली आमकां मनशा कुळाक मेकळी करतलो. आनी पातकांतली मेकळी करतलो तो कोण? असो संदेश परतून रिपीट जाता जेन्ना जॉन बाप्तिस्ट हो संदेश परगटायता. पूण लोकांनी ताळो आयकलो काय? जेन्ना इजायास प्रवाद्यान सांगलें तुमकां परत पॅलेस्टिनाक वचूंक मेळटलें म्हणून सगलो लोक आयलो काय? येवंक ना. थोडो लोक थिंगाच रावलो, थोडो लोक पेगन्स अनबावडती कसोच रावलो. कित्याक तांचे बिजनस चलताले थंय, तांचो वेपार धंदो चलतालो. इजायास प्रवाद्याचो ताळो सगळ्यांनी आयकूंक ना, थोडीं थंयच रावलीं. जेन्ना जॉन बाप्तिस्तान हो संदेश परगटायलो, सगलो लोकांनी आयकलो काय? आयकूंक ना. साद्या लोकांनी आयकलो, पूण रिलिजियस लिडर आसले, फारिजेव, धर्मशास्त्री, तांणी आयकूंक ना. ते तांचेच घेवन रावले. बाबडीनो, आयज हो संदेश आमकां मेळटा. नातालाची तयारी आमी करता जाल्यार, क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी आसा जाल्यार हो संदेश आमकांय पावता. आमी आमचेच गतीन रावता काय? हो संदेश मानून घेता. गोरवाचे दोंगर मोडूंक फालकी आसा ती देवा सरशिल्ली आमी पयस पावले जाल्यार ती भरून काडप. हो संदेश आयज दरेकल्याक आमकां घेवया. बाबडीनो, नातालाची तयारी, नातालाची परब तर आमी बरे भशेन समरमतले जाल्यार तयारी बरी आसूंक जाय. तयारी जर आमची बरी जायना जाल्यार नातालाचो परब सदांचे भशेन जातली. गेल्ल्या वर्सा तीच, ह्या वर्साय तीच, आनी तशीच जातली. म्हणटच जो ल्हान ल्हान संदेश आमकां आयतारा गणकोणे, 2 दिसा गणकोणे मेळटा, तो वेव्हारांत घालून आनी हे भशेन असली फालकी भरून काडूंक, दोंगर मोडूंक आमकां आयचो संदेश. अदीक करून गोरवाचेर आयज आमी लक्ष घालता. कांय फावटी आमी गोरवान भोगता. कित्याक? अमकेच हांव शिकलां, अमकेच फामिलीन हांव जल्माक आयलां, अमकेच म्हज्या दुडवांचो दर्जो, आनी हेका लागून हांव गोरवान फुलतां. असलें गर्व धरिना जावं, पूण देवाचे नदरे मुखार सगळीं मनीसकुळाच्या नात्यान एक म्हूण ओळखून घेवप. असलें आमकां धरण मागुया, असलें आमचें चिंतप जावं न्ही. म्हणटच गर्व पयस करून देवाचे कायदे पाळोवंक आमकां आयचो हो संदेश मानून घेवया. उबी रावया. सत मानता देवाक, सर्वपरिवार बापाक, सर्वांनी पृथ्वीच्या सराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुदाक आमच्या सोव्या. तो पवित्र आत्म्या उदे कोर्स मावलो, आंकवार बरे काय सल्पलो, तो स्वर्गाला फेसुसले, ताका कुसार सोडलो, तो मैदान ताका लागीं पिलो, तो मेल्यार बरे गेलो, तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सगळ्या बाबाच्या उशाक बसला, पिरांची आनी मेन्यांची मुन्सिपी करून घेतालो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, वखदाचो एकठार, पातकाचे मोक्षणे, तुरीचे जिवंतपण, शास्त्राचे जिवीत. आमेन. आयच्या देवाच्या उतराच्या सेवा धर्मान परगट जाल्लो संदेश आमच्या काळजांनी बाळगून आमच्या चलयेच्या बापाक आमची थोडी मागणी आमी उबारुया.
म्हजी पोसजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी जेजू बऱ्या गोवल्याच्या पावलांनी चलून आपले पोरजेक देवाच्या दोयाल मोगाचे आनी बुजवणेचे दूत आनी गोवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. अरण्यांत सरेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. आमचे सरकारी वडील सब धर्माच्या मनशां मदें भेदभावाची दुर्गा न्हय पूण नीत स्वताच्या मार्गार चलूंक शांती आनी एकचार बांदप्याच्यो वाटो सोदूंक तांकां जानवायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. म्हणटोच तुजें जिवीत पाटकावेन आनी बागीवंत जावंक जाय. गेल्या आयतारा नवें सेवाधर्मीक वरोस आमी सुरू केलां. ह्या स्वयंभावर्त्या जिविताचे जोरींतल्यान आमकां मेळटली कृपा घेवन आमचें जिवीत दिसान दीस पाटकावेन आनी भक्तिवंत जावंक आमकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. म्हजे फाटल्यान म्हजे वन बोलवंत येतलो एकलो येतलो. सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हो क्रिस्त येणाचो काळ देवान आमकां फावो केलें देणें म्हूण उपकारी काळजान वळखून ह्या काळांत देवाचें उतर आमकां आपयता ते जिविताचे नवसरणेक आयती रावूंक आनी सौम्याक घेवंक आमच्या काळजाची वाट नीत करूंक आमकां उजवाडान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमची खासगी गरजो ह्या वेळार देवा मुखार आमी धरुया. प्रार्थया. भोव मोगाचे बापा, तूं जावन आसा एक आकृतीचो सागर आनी बुजवणेचो आसरो. ल्हानवेकपणान आनी विस्वासान तुजे सवे आमी उबारलेली मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी सेवा धर्मांत आमकां तूं दिताय ते कृपेन आमचें जिवीत नीट आनी भाग्यवंत जायशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटवणे वेळार कित घेवया. C14 पेज 34. C14. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सर परविदाद बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांदळे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या केस सवेच्या आदाराक सर्वे स्फोर मानून घेवं. प्रार्थया. दयाळ बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय
हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दायो घालता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व कल्याण सर्व जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणी तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सरीच्या सर्व दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करसो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणेक कोराची हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकाक घेवन भावार्थाचो गोठ परगटुया. सोमिया जेजू तुजें मरण आमी समरता. तुजें पुनर्जीवन पद आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी आग्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखात समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे आदलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनः उज्वलपणाचो बरवाचो धरून मेल्याक ते आमच्या भाऊ भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आग्वाद मरी देवाची माई सांगाती भगेन दोन भितान सर काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतां वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकवणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुगीच्या तुझें नाव पवित्र जावं, तुझें राय संपता येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक वेळाचेर आमकां दी आनी आमी आमची सुरयता मुशिता तशी आमची पातकां पोस आनी आमकां आतांले पळोवन घेवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजीच आसताच्याच आसता. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, तुज्या काळजांत पावला जयटी करतली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D13 पेज 54. D13. Mother
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोक दिवंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपिता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया G16 पेज 106. G16